नॉयज पोल्युशना संदर्भात आज याचिका आशिल्ली आनी तातूंत तुमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमीट केला आनी तितून तुमी म्हटल्या की वेगळ्यो टिमी आसतल्यो ज्यो रातच्यो छापाछत्र करतले जावं कितें तांकां मेळ्ळें जाल्यार ते एक्शन घेतले म्हणून कितें तो प्रकार? एक म्हणजे रेग्युलर पुलीस स्टेशन आसा पळय अंजुनाचें, थंय कंप्लेंटी ज्यो येता पळय त्यो डायरेक्टली थंय पुलीस स्टेशना वयले ऑफिसर्स आसा पळय ते डील करतले. दुसरे ताजे भायर 3 टिमी केल्ल्यो आसा STPO म्हापसाच्यान, ज्यो स्पेशली गाडी घेवन जावं जीप घेवन थंय मॉनिटर करतले रातचे. आनी जर कोणें वायलेशन केलां तांचे कडेन ते डेसिबल मेजर करपाचें मशीन आसतलें. खंयच्याय जर एस्टॅब्लिशमेंटान जर रूल जावं जर लिमीट जर वायलेट केला समज जर जावं 10 उपरांत जर म्युजीक चलयता जाल्यार ह्यो टिमी आसा पळय त्यो इन्स्पेक्ट करून सरप्रायज विजीट दिवन ताजे अगेन्स्ट एक्शन घेतले अशें म्हणून एक STPOन ऑर्डर दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ह्यो 3 टिमी केल्ल्यो आसा आनी तांचे नंबरूय आमी सर्क्युलेट करतले ह्या 3 टिमीचो. ज्या टायमाचेर कोणाची कंप्लेंट येतली ती कंप्लेंट ह्या नंबराचेर दिवं शकता अशें एक आमी पब्लिसिटी दितले. ताजे बरोबर दुसरो एक विशय आसा तो एक आमी एक दुसरो एक्शन प्लॅन केला की एक मॉनिटरींग जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करताले तांच्या ऑफिसांतल्यान जर तांकां जर कितें वायलेशन दिसलें समज जर जाल्यार थंयच्यान ते डायरेक्टली पुलिसांक एक मेसेज धाडटले, इमेलाचेर मेसेज धाडटले, फोनाचेरूय मेसेज धाडटले की अमक्या जाग्याचेर अमक्या एस्टॅब्लिशमेंटान ब्रीच केल्लो आसा जो डेसिबल लेवल आसा पळय तो. ते जर जालें समज जर जाल्यार इमिजिएटली ते लोकल पुलीस जे आसा पळय तांणी एक्शन घेवपाक जाय. आनी जर अर्दे वरा भितर जर लोकल पुलिसान जर समज जर एक्शन घेवना जाल्यार ताजे फुडें दुसरो नंबर एक दिल्लो आसा, STPOचो नंबर दिल्लो आसा म्हापसाचो. त्या नंबराचेर कंप्लेनंट आपली कंप्लेन दिवं शकता आनी ताज्या बेजिसाचेर इमिजिएटली एक्शन जातली. आतां कितें हायकोर्टान कितें सांगलें? हायकोर्टान अजून कांय ऑर्डर पास जावना, फाल्यां दवरल्या केस, कारण हायकोर्टाक आनी फुडें थोडें इन्फॉर्मेशन जाय खास करून पिटिशनरा कडल्यान आनी अमायकस क्वेरी आसा ताज्या कडल्यान. सो ताका लागून ती फाल्यां दवरल्या. ऑर्डर आज जावना, एक वेळ फाल्यां ऑर्डर जावं शकता. ओके.